साध्या काळाचो 16वा आयतार चेराल प्रस्तावन. आज सगळी पवित्र सभा साध्या काळाच्या 16व्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमता आनी आयची सर वाचपा आमकां अर्था बरी जिवीत म्हणलो विशय नियाळूंक उलो दिता. हांव कित्याक जियेतां म्हणलें सवाल आमी केन्नाय आमकांच विचारला. आमचें जिवीत बऱ्यान जिवंक आमकां आशा, देखून हर एक घडी आमी फळाबरीत रितीन सारूंक आशेतां. कसलो उद्देश? बरें भद्रतेचें जिवीत. विज्ञाना आनी तंत्रज्ञाना वरवीं मनशाचें जीवन पावन जालां, पूण मनशाक वेळाचो अभाव जाला. उपदेशकगार म्हणटा, हर एक वस्तूक एक काळ आसा. आकासापांदा हर एका कामाक एक वेळ आसा. आमच्या जिविताच्या सर राटावळी मदें थोडो वेळ ध्यानान आनी मागण्यान खर्चिल्यार जिवितांत दोडती दादूसकाय आसतली. जेजू म्हणटा, येयात आनी थोडो वेळ विशेव घेयात. आधुनीक संवसाराच्या घळाये आनी खंती मदें देवा संगी रावंक थोडो वेळ घेवची गरज. जेजू आपल्या सर राटावळी मदें थोडो वेळ वरे विंगड सुवातेर वचून मागणें करतालो. आमचें जिवीत अर्थभरीत करूंक देवाचो सांगात सोदच्याक ह्या येवक्रिस्त वेळार विशेश रितीन करपा मागया. पयलें वाचपाक प्रस्तावन. आयचे पयल्या वाचपांत जेरमया प्रवादी जुदाच्या गवळ्यांनी तांच्या ताबेन दिल्ल्या शेळयांची निर्लक्ष्य केल्या, देखून तांकां काडून नवे गवळी नेमतले म्हणल्या विशांत कळयता. तर हें उतर आतां आमी भक्तीन आयकुया. दुसऱ्या वाचपाक प्रस्तावन. आयचें दुसरें वाचप भाग्यवान पावलून एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें. ह्या वाचपांत भाग्यवान पावलू जेजू बरो गवळी जावन ह्या संवसारांत आपल्या शेळयां पासून जीव दिवच्याक आयिल्लो म्हणलें कळीत करता. तो संवसारांत शांती आसा करूंक आनी देवा आनी मनशां मदें राजी संधान स्थापन करूंक आयिल्लो आनी ताच्या वरवीं सर मनशा कुळाक देवा थंय सळावळ आसा, कित्याक तो सर्वांचो देव जावन आसा म्हणलें स्पश्ट करता. तर हें उतर आतां आमी भक्तीन आयकुया. सुवार्थेक प्रस्तावन. आयची सुवार्ता जेजूचे आपोस्तल मिसावांतावन पाटी आयिल्ल्या विशांत विवर दिता. आपल्या सर राटावळी मदें ते थोडो वेळ एकसूरपणांत देवा संगी मागण्यांत आनी ध्यानांत खर्चितात. जिवीत अर्थभरीत करूंक प्रेरण दिवची ही सुवार्ता आतां आमी शीत दिवन आयकुया. भावार्थ्यांची प्रार्थना. पयलें पवित्र सभे पासून. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेच्या सर वडिलांक धर्मदुतांची जबाबदारी तांच्या हातांत दिल्ली आसता. ती बऱ्या तरान तांणी सांबाळून भावार्थी परजे क्रिस्ती शिकवणेन आनी देखीन वागूंक तांकां शिकय. आपल्या जिविताच्या सर राटावळी मदें देवा संगी थोडो वेळ खर्चूंक अशें जिवीत अर्थभरीत रितीन सारूंक तांकां तुजो आदार लाभय म्हूण मागता. दुसरें देशा पासून. मोगाळा बापा, भारत आमच्या देशाच्या आनी कर्नाटक आमच्या राज्याच्या राजकीय फुडाऱ्यां मदें समानता उपसय. देशाच्या आनी राज्याच्या लोकांच्या हितासक्तीन अभिवृद्धीची कामां हातींत घेवन विविध जाती कातीच्या लोकांच्या अभिवृद्धी पासून वावरूंक तांकां तुज्या जाणवायेन भर म्हूण मागता. तिसरें विविध समस्यांक वळख जाल्ल्या पासून. दयाळ बापा, विज्ञाना आनी तंत्रज्ञानाच्या प्रगते वरवीं अंतरजालाच्या वायट चालींक वळख जाल्ल्या सर्वांक तांच्या वायट गुलामपणांतावन सुटका लाभय. मनशा जिवाचें म्हत्व आनी गौरव समजून जिवीत अर्थभरीत रितीन जिवंक तांकां तुज्या आदारान भर म्हूण मागता. चवथें भुरग्यां आनी येवजणां पासून. विस्वासी बापा, सर भुरग्यांनी आनी येवजणांनी जिविताचो अमूल्य वेळ विबाड करिनासतना आपल्या लिसांवांचेर ध्यान दिवन वडिलांच्या मार्गदर्शना खाल जिवीत अर्थभरीत आनी फळाभरीत रितीन जिवंक तांकां तुज्या ससायन भर म्हूण मागता. पांचवें वेदी भोंवती जमल्या सर्वां पासून. कनवळ्या बापा,
ह्या देव मंदिरांत जमले आम्हा सर्वांनी आमचे मेसांव ओळखून घेवन फिरगस कुटुंबांत एकामेका थंय माया मोगान जिवंक आमकां आदार दी आनी आमचें संवसारी जिवीत अर्थाभरीत जिवंक आमकां दया कर म्हूण मागता.